दीस शुक्रार जुनाची 20 तारीख 2025. पयलें वाचप सांब पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 11 वळ 18 आनी वळ 21-30 पर्यंत. भावा भयणीनो, सबार जण लौकीक संगती विशान आपली बडाय उलयतात जाल्यार हांवें तशेंच कित्याक उलयजे? हे परी सोलोंक आमकां त्राण ना म्हूण वळखले वरवीं म्हाका लज जाल्यारय परवा ना. पूण कोणीय मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिश्यां बरी हांव हें म्हणटां, हांवें बडाय सांगूंक फुडें सरतां. ते हेब्रेवकार, हांवें हेब्रेवकार. ते इज्रायेलकार, हांवें इज्रायेलकार. ते अब्रामाचे संततेचे, हांवें अब्रामाचे संततेचो. ते क्रिस्ताचे सेवक, मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतासो दिसता. हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां. तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडलां. लेक नातले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पावटी मरून वांचलां. जुदेवालाकचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां आनी 1 पावटी म्हाका फातरायलां. 3 पावटी म्हजें तारूं फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैणांनी म्हजे वयर आयलेले अपाय कितें म्हूण सांगचे. अपाय आवराचे, अपाय सोरांचे, अपाय म्हज्याच देशी लोकांतावन, अपाय हेर जातींच्या तावन, अपाय शारांत, अपाय रानां मोल्यांत, अपाय दर्यांत, अपाय घातकी भावांतावन. वावटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद खळून भुकेन आनी तानेन सबार उपास काण हिंव तडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टालां. ह्या आनी सर्व कश्टां शिवाय म्हाका असा दिसपडतो भार म्हणजे सोमेस्त पवित्र सभांचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताचे पासत अस्कत काय बगिना? वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लासाना? हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कत काय दाखोवंक दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 2-3, 4-5 आनी 6-7. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतली सर्वेस्पोर नित्यवंतांक निवारता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाकण स्तुती खळा नासतना म्हज्या वंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतली सर्वेस्पर नित्यवंतांक निवारता. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टां अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतली सर्वेस्पर नित्यवंतांक निवारता. ताचेर दोळो लावन रावतलो संतस्परीत जातले. ताची मुखामळां लजेन किदिंच बावनांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवारा आकंतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतली सर्वेस्पर नित्यवंतांक निवारता. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. आपण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितलीं भागी. सर्गींचे राज तांचे. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता.
सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 19 तावन 23 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, संवसारांत तुमकां दिरवीं पुंजाय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्नां घालून नागयतात. पूण दिरवीं पुंजाया सर्गार, थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर कन्नां घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायना हे. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचो संदेश आमचें ध्यान मौन खंयसर आसा जे म्हूण जेजू शिकयता. एक नवें फोन वा एक नवें कार घेवंक चिंताव तर पयलीं आमी गूगल वा यूट्यूबार रिव्ह्यू सोदताव. उपरांतल्या दिसांनी गूगल वा यूट्यूब उक्ते केल्ल्यानच फोन वा कारांचे जाहिरात पळोवंक मेळटात. हें कशें साध्य? इंटरनेट अल्गोरिदमद्वारे हें साध्य जाता. आमच्या जिवितांत संवसारी संगतीचेर, वस्तूंचेर, दिरव्यांचेर आमी लेकावरते ध्यान वेलें तर आमचें चिंताप, उलोवणें, हावभाव संवसारी संगतींक गुलाम जातात. आज जेजू अखेर पर्यंत बाळची सर्गींची दिरवीं पुंजावंक आपोवणें दिता. अखेर पर्यंत बाळची दिरवीं मोग, शांती, समाधान, भोगसाणें आनी हेर. जेजू सांगता, खंयसर तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. आमचें काळीज संवसारी संगतींत आसल्यार आमी तें होगडायता. आमचें काळीज देवा थंय आसल्यार मात्र समाधान, संतोष आमकां मेळटा. आमचे दोळे भलायके बरीत आसल्यार मात्र आमकां सगळें सारकें पळोवंक जाता. जेजू आमकां आमचे गमान देवा थंय आसल्यार मात्र आमची जिणी उजवाडाशी जाता म्हणटा. हांव खंयसर दिरवीं पुंजोवन आसा? जेजूची शिकवण पाळन आमी अखेर पर्यंत बाळची दिरवीं जोडया. तेवळ आमचे जिणेंत जेजूचो मोग आनी भोगसणें जोडून सर्गीचो संतोष आपणावंक साध्य जातलें.